कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सरकारी जमनीवेली तशेंच हेर जाग्यावेल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। न्यायालयाच्या ह्या आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर बेरेस्तारा उच्चस्तरीय समितीची बसका जाली। ह्यान फुडें सरकारी आनी कोमुंदाद जमनीचेर कोणाकूच बेकायदेशीर बांदकाम करपाक मेळचें ना आनी कोणी केल्लें आसत जाल्यार 100 नंबर डायल करून पुलिशेक म्हायती दिवची। पुलिशेक कळीत केल्या उपरांत पुलीस तलाटी पंचायत सचिव वचून ह्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच राष्ट्रीय आनी राज्य महामार्गाक तेंकून जांची वेवसायीक आस्थापनां आसात तांकां सगळ्यांक नोटीसूय काडटले। 15 दिसांचो तांकां वेळ दितले। दुसरे वटेन कोमुंदाद जमनीवेली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपा खातीर आमचे यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। शेनवारा 29 तारखेक गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। ताका लागून 29 तारखेक पावसाचो येल्लो अलर्ट हवामान खात्यान दिला। माळशेकुट्टी केरीच्या तस्करी प्रकरणात फोंडेंच्या रान अधिकाऱ्यान 4 अटक केली। सुमार 2 लाखांच्या माला सयत एक रिक्षा, 2 दुचाकी आनी कांय शस्त्रां जप्त केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाला अशें महिला काँग्रेस अध्यक्ष दोतोर प्रतीक्षा खलपाचें म्हणणें। 2024 वर्साचो आंकडो पळयल्यार पुलीस स्टेशनार वट्ट 365 केसी नोंद जाल्यात। बुधवारा सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पांत लेगीत बायलांच्या सुरक्षे खातीर कांयच तरतूद केल्ली ना। तशेंच बायलांच्यो कागाळी आयकुपाक सुरू केल्ले 1 स्टेप सेंटर सुद्दां दिश्टी पडना। राज्यभरांत सीसीटीव्ही रस्त्यांचेर लायटी घालच्यो आनी बाल हक्क आयोग बेगोबेग स्थापन करचो म्हूण काँग्रेसीची मागणी। 3 एप्रिलाक नारी न्याय आंदोलन घडोवन हाडटले अशें खलप हांणी सांगलें। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण बेरिस्तारा सुकूर पर्वरी निलेश च्यारी हांचे घर मातये भरवण करपाक सुरवात केली। निलेश च्यारी हांच्यांनी बांदिल्लें घर बेकायदेशीर आसून मामलेदार पंचायत सचिव आनी पुलिसांच्या बंदोबस्तान हे घर मोडपाक सुरवात केली। उच्च न्यायालयान बांदकाम पाडपाचे पंचायतीक आदेश दिल्ले उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली। गरदनियान 2 मजली घर बांदले म्हूण मोडपाक घेतला अशें गरदनियान सांगलें।
नवो मांडोवी पूल बंद केल्ल्यान बेरेस्तारा पणजेंत येरादारी कोंडी दिसून आयली. नव्या मांडोवी पुलाच्या दुरुस्ते खातीर 10 दीस म्हळ्यार 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन नवो मांडोवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो अशी सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्ली. येरादारी पोरण्या मांडोवी पुलाचेर तशेंच अटल सेतूचेर वळयल्ल्यान सध्या येरादारी कोंडी दिसून येता. गोंय बांदकाम नियमन कायद्यान गरजेचे बदल करून शार वाठारांतली 1000 जाल्यार ग्रामीण वाठारांतली 600 चौखण मिटरा वयली बांदकामां नियमीत करपाची हमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 2025-26 खातीर बुधवारा जाहीर केल्ल्या अर्थसंकल्पांतल्यान दिली. सरकारान अंदू लेगीत करांत कसलीच वाड करूंक ना अशें सांगून शिरगांवची लयराची जात्रा आनी मडगांवचे दिंडीक राज्य उत्सव म्हणून तांणी जाहीर केले. चालू वर्साचो 28,162 कोटींचो अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या बुधवारा निमण्या दिसा सादर केलो. गोंय अनधिकृत बांदकाम नियमन कायदो 2016 गरजेचे बदल करून शार वाठारांतली 1000 आनी पंचायत वाठारांतली 600 चौखण मिटर क्षेत्रफळ आशिल्ली बांदकामां नियमीत करतले. तशेंच आदीं सावन गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या पूण ते जमनीचेर मालकी हक्क नाशिल्ल्या गोंयकारांक जमनीचे अधिकार मेळोवन दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केली. चालू वर्सान सरपंचांचे मानधन 2000 जाल्यार पंचांचे मानधन 1000 रुपयांनी वाडयतले. तशेंच आंगणवाडी सेविका मजतनीसांचे मानधन लेगीत 1000 वाडयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलें. गोंयांत मिडल आनी सरकारी मुळाव्या शाळांच्या दरेका वर्गाक लॅपटॉप दितले. बालरथा खातीर नवो पर्याय सोदतले. तशेंच उच्च शिक्षणाचो दर्जो सुदरावचे खातीर क्लस्टर विद्यापीठाची स्थापना करतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हांणी केली.
गोंयांतले तिसऱ्या जिल्ह्याचे सोपस्कर अनुज पुराय जातले अशें मुख्यमंत्र्यान भाशणा वेळार सांगले. तिसऱ्या जिल्ह्याचे स्थापने विशीं अजून मंत्रिमंडळ बसकेन चर्चा जावंक ना. मंत्र्या कडेन चर्चा करून तिसऱ्या जिल्ह्यात खंयच्या मालांचो आस्पाव आसा ताचेर निर्णय घेतले अशें ताणें सांजे वेळार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगले. खण खात्या कडल्यान आतां मेरेन 24 लीज आशिल्ल्या 12 ब्लॉकांचे पावणेची प्रक्रिया बेगीनच सुरू करतले. तशेंच डंपाची पावणी लेगीत ह्याच वर्सा जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलें. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें अर्थसंकल्पाचें वाचन करतना कोंकणी, मराठी आनी इंग्लीश ह्या तिनूय भाशांक न्याय दिलो. अर्थसंकल्पाची सुरवात आनी शेवट ताणें मराठींतल्यान केली जाल्यार खात्या खातीरच्यो तजविजी कोंकणी सयत मराठी आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान सांगल्यो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सादर केल्ल्या 2025-26 अर्थसंकल्पाचेर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नाराजी उक्तायली. बुधवारा विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान अर्थसंकल्प सादर केल्लो. सरकार सगळेच बाबतींत अपयशी थारिल्ल्याची टिका विरोधी आमदारांनी केली. गोयचो आर्थीक सर्वे रिपोर्ट सामकार आयला. हातूंत 2024-25 वर्साची महसूल येणावळ 21,60,31.49 कोटी आसून 2023-24च्या तुळेन 4.21% वाडिल्ल्याचे दिसून येता. ह्या आर्थीक वर्सा खातीर महसूल शिल्लक 1,720,19 कोटी, वित्तीय तूट 3,149.47 कोटी आनी भांडवल येणावळ 4,326.66 कोटी आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. तशेंच राज्याचेर आशिल्ल्या रिणाची रक्कम 3,750.20 कोटी आशिल्ल्याचे ह्या रिपोर्टान नमूद केला.
बेरेस्तारा 12वीचो निकाल जाहीर जालो. अंदू वर्सा 90.64% निकाल लागलो. अंदूय वर्सात चलयांनीच बाजी मारली. चलयांचो निकाल 92.42% जाल्यार चल्यांचो 88.69% निकाल लागलो. 17,686तले 16,030 विद्यार्थी पास जाले अशी माहिती गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली. 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च या काळात राज्यांतल्या 20 केंद्रांचेर 12वीची परीक्षा घेतिल्ली. परीक्षेक राज्यभरांतल्यान 17,686 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंत 8,462 चले आनी 9,224 चलयांचो आस्पाव आशिल्लो. बेरेस्तारा 12वीचो निकाल जाहीर जालो. अंदू वर्सा 90.64% निकाल लागलो. कला शाखेचो 91.3%, वाणिज्य शाखेचो 93.31%, विज्ञान शाखेचो 91.32% जाल्यार वोकेशनलाचो 82.71% निकाल लागलो. चिकोणा बोगमाळो कोमुंदात सुवातेंतल्या बेकायदेशीर बांदकामां 8 सप्तकां भितर मोडपाचो उच्च न्यायालयान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंय कोमुंदात प्रशासकांक आदेश दिला. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां काडची म्हूण दक्षिण गोंय कोमुंदात प्रशासनान उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचो न्यायालयान निवाडो दिला. आरोशी डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो नाका आंदोलनांतल्या कार्यकर्त्यां आडची कारवाय सरकारी वकील येवंक नाशिल्ल्यान फुडें धुकल्ली. आरोशी डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो नाका विरोधांतले कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाय, आपाचे आमदार वेन्सी वेगस, टायना डिसिल्वा आनी हेरांनी मडगांव जिल्लो सत्र न्यायालयान सुनावणेक हाजिरी लायली. मात सरकारी वकील गैरहजर आशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ली म्हूण आपाचो आमदार वेन्सी वेगस आनी कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायली. बुधवारा राती धर्मापूर एका घराक उजो लागलो. हे विशीं उजो वालोवपी दळाक कळयताच उजो वालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सिलिंडर स्फोटाक लागून हो उजो लागलो अशें घर मालकाचें म्हणणें. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. शिरसोय जाल्ल्या स्वयं अपघातांत अनिकेत उदय बुगडे ह्या 27 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. टीव्ही रेल्वे स्टेशना वयल्यान घरा वतना हो भिरांकूळ अपघात घडलो.
विविध येवजण्यां खाला केंद्र सरकार दक्षिणेचेर हिंदी लादपाक सोदता असो दावो डीएमके आमदार डॉक्टर इझिलन नागानाथन हाणें आयज केलो. इतल्यो भाशा आसतना ताणें सगळ्या येवजण्यांक हिंदीच नांवां दिल्यात. नांवांक विरोध करप्यांक ते निधी दिनात असो आरोपय ताणें केलो. कन्नड अभिनेत्री रान्या राव स्मगलिंग प्रकरणात बळारीचो भांगराचो वेपारी साहिल जैन हाका अटक केल्या. तिणें हाडिल्ले भांगर खंय तो घेतालो असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. रान्या हिका हालींच दुबयच्यान बंगळुरू येतना अटक केल्ली. मडगांव आखे तळेबांद वाड्यार श्री साई मंदिराचो 25वो वर्धापन दिन व्हडा दबाज्यान मनयलो. रोप्या महोत्सवाचे औचित्य साधून साई मुर्तीक नव्या सिंहासनाचे लोकार्पण केलें. 1 एप्रिल सावन धार्मीक विधी सयत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केलां. तशेंच आनीक 4 मुर्त्यांची स्थापना करपा विशीं आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. गोंयांत 2019 ते 2024 ह्या काळात क्रांकाचे दुयेंती 12% वाडल्यात. 2019 गोंयांत विविध तरांच्या क्रांकाचे 1591 दुयेंती सापडले. 2024चे निमाणे मेरेन ते वाडून 1783 जाले. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हाणें राज्यसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळा. हे विशीं खासदार तांगेला उदय श्रीनिवास हाणें आतारांकीच प्रश्न विचारिल्लो. गोंयांत 2019 ते 24 ह्या 6 वर्सांत क्रांकाचे वट्ट 10,079 दुयेंती सापडिल्ले. हे मजगतीं दर वर्सा दुयेंतींचे संख्येन वायट जायत आसा. 2019 गोंयांत क्रांकाचे 1591 दुयेंती सापडिल्ले. 2020 1618, 2021 1652, 2022 1700 दुयेंती सापडिल्ले. 2023 तातूंत 35 वाडून 1735 जाले. धा हजारा परस चड भारतीय परदेशी बंदखणींत आसा जाल्यार आतां मेरेन 49 जाणांक फाशींची ख्यास्त फर्मायल्या अशें केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग हाणें राज्यसभेंतल्या प्रश्नांक जाप दितना सांगलें. मंत्रालया कडेन उपलब्ध आशिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या विदेशांतल्या बंदखणींनी अंडर ट्रायल सयत भारतीय कैद्यांचो आंकडो 10,152 आसा. विदेशी बंदखणींत आशिल्ल्या भारतीय नागरिकांची सुरक्षीताय आनी कल्याणाक सरकार प्राधान्य दिता. तशेंच कीर्ती वर्धन सिंग हाणें 8 देशां कडेन संबंदीत डेटा शेअर केलो.